कॅन्डेड विथ कॅनेडा ही कार्यावळ पळयतल्यांक तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार आनी नमस्कार. इश्टानो, आयज तुमचे भेटेक आयिल्लो आसा एक असलो कलाकार जाणे आख्ख्या गोंयांत तशेंच गोंया भायर इतिहास रचला. द किंग ऑफ ट्रिपल सेंचुरी अशें ताका म्हणटात. तितलेंच न्हय, द किंग ऑफ पॅरेबल सॉंग्स हेंवूय ताका म्हणटा. आनी तो दुसरो कोणूच न्हय पूण आमच्या मोगाचो तुमच्या सगल्याच्या आवडीचो बाब मिलिंद देबांदार. येवकार तुका आमचे कार्यावळीक. आनी ताच्या सांगताक आसा ताची धूव जे जायत्या तियात्रांनी कांतारां म्हणटा ती तुमी पळयलें आसतलें. आनी भोव करून जी कोण ताका वळखना ती आयज तुमी ताका वळखतली. ताची धूव कोण पळय ती जी तियात्रान नाचता बाय जयंती वलाना फर्नांडीस. येवकार. कशी आसा? फिट अँड फायन? शो सोड आहा? चड शो रायट. ओके मिलिंद बाब, सुरवातेकूच सरळ प्रश्न तुका. मिलिंद देबांदार हें तुजें टायटल जाल्यार मिलिंद देबांदार जावपाक कारण कितें? म्हजें सारकें नांव जावन आसा मिनिनो फेर्नांदीस. जेन्ना हांव होली ट्रिनिटी हाय स्कुलांत वेतालो आनी तेन्ना आमच्या शेजाऱ्याक आनी एक मिनीन म्हणून आसलो. म्हज्यो चिटयो ताका मेळप ओके आनी ताच्यो चिटयो म्हाका मेळप. हे परी हांवें इस्कुलाक वेता आसतना हांवें चिंतलें, जेन्ना हांव हेळ शिकयतालो 17 वर्सां आसतना, हांवें चिंतलें म्हजें घर तळ्याचें उंच आसलें बांदाचेर आनी तें कोमळा तळें. जेन्ना हें बाणालें नांव पळय त्या तळ्या लागून, जेन्ना पस्तरमान तो बाण मारलो तो बाण त्या तळ्या पडलो. ही हिस्ट्री सांगता आनी ताका लागून हें बाणालें नांव येयलें. ओके. आनीक हे भाशेन हें हांवें नांव चेंज केलें, मिलिंद देबांदार म्हूण दिलें. म्हणून मुगे तळ्या बांदाचेर घर आसलें. ओके. ताका लागून नांव पळय. तेका लागून मिलिंद देबांदार. हय, त्या मिनाक लागून हें मिलिंद देबांदार येयलें. आनी दुसरें म्हणजे उपरांत म्हजी धूव त्याच मिनाच्या चेड्या लागीं काजार जाली. रायट. हिस्ट्री क्रिएटर आसलो तूं पूण पर्सनल लायफानूय हिस्ट्री क्रिएटर तूं. रायट. एनिवेज, फुडें हांव तुका विचारूंक सोदतां, तूं तियात्रांनी येवपाक तितलें सोंपें न्हय. आनी तियात्रान जशें परी आतांच्या भुरग्यांक एक फ्री हँड मेळटा, एक गो मेळटा की एक पूश मेळटा, बाबा वच तूं तियात्रान, तुका कोण ना कोण तुजो आसता घालपाक. तितलें सोंपें तुका नासलें. कित्याक जशें परी हांव जाणा एक हेड तुवें बरयलो आनी तो म्हाका दिसता जशें परी आमचो जेजू जल्मता गोरवाच्या गोट्यान, ते परी तुवें तसोच हेड गोट्यान दाखयलेलो. कितें तें आमकां आयज गमपा जाय. ना, हांव इस्कुला वयता आसतना पांय सारको भिताले आमी. ओके. पांयक भिवून हांवें तो हेळून गुरवांगे गोठ्यान शिकलो. कित्या लागून? पांय तेचो हेळ बी शिकयता इस्कुला वयता आसतना हें नाका म्हणटालें तुका. कितें म्हूण हांवें पांयक भिवून गोरवांगे गोठ्यान हेळ शिकयलो. आनी तेन्ना हांव कितें अशें करून पळय म्हगे माहिती दिता न्ही तेन्ना हांव सांगता मिलिंद देबांदार गोरवांच्या गोठ्यान खेळ शिकयलो. जशे परी जेजू क्रिस्त गोरवाच्या गोठ्यान जल्मलो, ताचो जल्म जालो, तेच परी मिलिंद देबांदाराचो तियात्रा इतिहासांत गोरवांच्या गोठ्यांत हेळ दाखोवन ताचो जल्म जालो. ओके. सो तेन्ना सावन तुवें स्टार्ट केलें, पूण तेन्ना मागीर तुज्या डॅडीन कितलो सपोर्ट केलो तुका? मागीर ते हेळ कोता आसतना म्हणून मुगे डॅडी भायर पडलो, सोंपलो. पूण जेन्ना तो आसलो ताचो तेंको तुका आसलो? हय, तेंको आसलो. कित्याक तो हेळ केले उपरांत सारको डॅडी सारको खुशाल जालो. पूण म्हजो डॅडी आदल्या तेंपार त्या कांतार डान्स म्हूण कोंतूर डान्स म्हणटाले तो शिकयतालो. आनी डॅडीक एक पार्ट आसलोली. जायते लोक सांगतालो बायल म्हजी फिरगी पिटोळी. ओके. रायट. ओके. हाच्या वयल्यान म्हाका दिसता तुज्या आंगानूच ते आसले तियात्रीसपण पयलीं सद्या. आनी हितूंतल्यानूच तुका ओपाऱ्यो सगल्यो त्यो आयल्यो तुज्या डॅडीच्या वद्दानसाण. कितें तुवें कशें तें एक देवागे देण म्हणून वता. कितें जाण तूं, हांव कोणाले तियात्रान नाचलो ना पयलो. कितें हांव कोणाच्या हेडानूय नाचलो ना. हांव खूद म्हज्या पांयाचेर उबो रावन जल्मलां. जेन्ना मातयेचो मनीस जल्मता आनी मातयेकूच वेता तसली ही म्हजी काणी जावन आसा. कित्याक हांवें जल्म घेतलो हेळ शिकोवन आनी हेळ शिकून जायते हांवें हेळ दाखयले. आनी उपट बरोवन लोक हेळा जातालो. मिलिंद देबांदाराचो हेळ येयल्यार चिंचोण म्हणाका, कुंकोळ म्हणाका, नायल म्हणाका धांवन येतालो.
ओके आतां जरी तर तुका उगडास आसत जाल्यार तूं आदी हेड बरयता तुका दिसता आपूण बरोवंक जावो आपूण म्हणजे आतां ते हेड पत्ते येवपा जाय आनी आपुणूय सुरवात करूंक जाय काय तूं ओके हा तुजें तियात्रच फुडें व्हरो हांवें सुकोरीन तियात्र चलता आसता पासून हो ओपनिंग म्हजो म्हापशां तियात्र चलतालो हनुमान थिएटरांत आनी ओपनिंग मुगे भाव म्हणटालो हांव थिंग तेंकोनूच परवरी हांव सकयल जमनीच्या हेळान आसतालो ओके रायट हय, आनी हे भाशेन हेळूय केले दिसा हेळ कितें राती तियात्र हेळूय चलतालो तियात्रूय चलताले हे भाशेन हांवें जायतो वावर केलो आहा ओके मिलिंद बाब जायते उलोवचें आसा तुका कडेन पूण तुज्या दुवे कडल्यान आयकोया तें तियात्रांनी कशें पावलें पळय तें जयंती बाय जशें परी तूं जाणा तुजो दाडा आनी ताका टायटलां म्हाका दिसता जायतीं आहा एंडलेस टायटल्स ते म्हाका ताका फावो जातले बट स्टील वॉट डू हॅव टू से ऑन हीज अचिवमेंट तुका कितें म्हणपाक जाय पयले सुवातेर एक देवाचें व्हडलें देणें म्हजे डॅडी पासत आनी ही इज वेरी टॅलंटड तें कितें म्हणून तुका सांगू हांव तूं आतां ताचे मुखार बसून आसा तो तुजेर कांतार घडूंक शकता तेन्नाच एन्ड लायक ऑन द स्पॉट ही इज वेरी टॅलंटड एन्ड द डायलॉग तो एक भाशेन ते डायलॉग बरयता लायक रायम्स आनी सारके बेस्ट डायलॉग्स आनी ताच्यो वोपाऱ्यो इट्स नॉट वेरी इजी चडशे लोकां कडेन जायना त्यो वोपाऱ्यो बीन बरोवपाक सो आय थिंक ही इज गिफ्टेड by God and we are very happy to have him. Okay, since you have said about his achievements and all तूं इतले उलयला म्हणटच तो जेन्ना बरयता कसलेय डायलॉग तुज्या मोतीन उगडास येता तुका ह्या वेळार एनी डायलॉग जे कितें ताणें बरयलेलो आनी आपल्या उगडास येता आनी तुज्या मोतीन फिट जालोलो आहा तो डायलॉग बरयता तेन्ना ही इज अलोन ओके सो आम मातशें आसनाय तेज पारा ऑलरायट ऑलरायट तुजी सुरवात तियात्रांनी कशी जाली बेजिकली मुगे रोगतांकू आहा सो आय डोंट हॅव अ स्टेज फियर फ्रॉम स्मॉल सो आम मस्कट आहलें 5 years आसतना मुगे डॅडीन म्हाका बेश्टें स्टेजीर वच म्हणलें कोणाक घास मान धांवपा आहलें सो फ्रॉम दॅट टायम आनी मागीर ल्हानपणी सावन हांवें स्टार्ट केलें मागीर घाराया तियात्र हो सेंच्युरी क्रॉस जाल्लो तियात्र एन्ड आमी खूंय दुबय कटार कुईट सगळ्या वचोन येयलां एन्ड इट वॉज वेरी गूड रिस्पॉन्स फ्रॉम द पीपल सो मागीर 2 वड्याचेर पांयो येयलो मागीर कितें जालें एक चेडूं तेन्नाच डॅडीक फोन मारून सांगपाक लागलें की हांव पावना आज आनी डॅडी रातचो येवन म्हाका सांगता की एक दिसान तुका तियात्र करूंक जाय म्हणून एन्ड आय हॅड टू डू दॅट ड्रामा आनी मेन लीड आसलें तें एन्ड विथीन 1 day I gave my best so wherever I go I try to give my best म्हाका अशें स्टेज फियर असो ना बट द ओनली फियर I have is like हांवें बरें करूंक जाय करेक्ट रायट ओके तुमी तीग जाणां तातूंतले तूं एकले तियात्रीस करेक्ट आय लव बट अदर सिस्टर्स दे डोंट एक्ट दे डोंट एक्ट ओके सिन्स तूं एक तियात्रीस जाल्यान तुजें तियात्रीसपण तुका दिसता तें फुडें वतलें म्हूण रायट हय ते पासून प्ले बरयता यू रायट या की प्ले बरयता म्हणजे इगोर्ची कडेन प्रोग्राम आसतात सो एक दीस कितें जालें की कांय ना जालें प्ले सिरियस प्ले सो हांवें तेन्ना प्ले बरयली आनी बोर गेली ती प्ले सो सो तुका मातशें बरोवपाचें रायट प्रोफेशनली यू आर एन लॉयर येस सो जरी तर हांव तुका आतां विचारीत जाल्यार यू नो आयज काल जायती न्यू कमर्स येता नो डावट बट देन यू हॅव अ सर्टन पोस्ट यू हॅव अ सर्टन डेजिग्नेशन एंड देन स्टील यू लव तियात्र वाय कित्या लागून सी तियात्र तुका सांगलां तशें करून म्हज्या रोगतांक सोन आसा एन्ड आय रियली लव एक्टींग सो इट्स फ्रॉम इनसायड एन्ड इट गिव्स मी हॅपिनस like acting gives me happiness. I feel really proud when I'm on stage and acting korun lok mak choita ani हांव लोकांक happy कोता it's a very pride feeling. So ओके मिलिंद बाब जायते तुवें सांगलें तूं तियात्रांनी कसो पावलो तूं तियात्र कोणाचें नाचोंक ना खेळ कोणाचें नाचनासतना तुवें इतलो त्रास घेवन तूं आयज इतलो वयर दर्जाचेर पावला दॅट इज हॅट्स ऑफ टू यू बट फुडें स्ट्रेट अवे तुका प्रश्न विचारूंक सोदता सुकुरिना हें टायटल कित्याक पयलेंच सान तुज्या मोतीन सुकुरिना जेन्ना तुवें 90s तियात्र काडलेलो तेन्ना तें आतां मेरेन सुकुरिना हें टायटल तुवें कित्याक काडलें सुकोरिना म्हणजे एक हिस्टोरी घडोवली ते हिस्टोरीचेर हांवें तो तियात्र मांडिलो कितें आनी ती एक ट्रू हिस्टोरी म्हणून सगळो आवाज जालो ओके
आनी ताका हांवें नांव दिलें सुकोरिना म्हणून. आनी त्या तियात्रां पळय त्या सुकोरिना म्हणून काम करतालें तेंय सुकोरीन आनी तेंय सुकोरीन. ओके आनी उपरांत हांवें काजार जावन बरयलो तो तियात्र. तुमरा 14 तो रिलीज जालो 1984. ओके बेस्ते सुकुरीना तुजे मोतीन आयले आपूण ताका सुकुरीन म्हूण टायटल दितलो. त्या चेडवान नांव सुकोरीन आसलें. ओके ताका लागून हांवें तें सुकोरिना म्हूण दिलें. आनीक तें काम करतालें तें सुकोरीन आनी तें जावन आसा सांग्यावयल सुकोरीन. उपरांत ही स्टोरी कोणा लागत म्हूण कोर्टा पासून गायलो म्हाका. हय कोर्टा हांव 2 वर्सां झुजलो. आनी तें सुकोरीन नांवाचें कितें जेन्ना आदोग काळ्या आल्बान वियागास आनी मायक मेता आनी ते विटनस आसलोले जॉन क्लारो आमगे तियात्रीस व्हडलो तियात्रीस आनीक आर्टिस्ट सोंपलोलो आमचो ते दोगोय विटनस आसले. आनी हो तियात्र कोर्टा पटरीच आनी फुलोलो आनी परजोळोंक लागलो सार बोवाळ जालो. तेदो मागीर हे तियात्र आनी लोकांनी हाट सोडून 200 प्रयोग जाले विथीन 1 year. पूण तूं जिखलो. हांव जिखलो. हय रायट सिन्स इतलें सगोट जाला आसतना तुवें कित्याक लागून चिंतलें हो तियात्र पोत्तो आनी तेंय जाल्यार न्यू कमर्साक घेवन जावं कॉलेज भुरग्यांक घेवन करप ना हो तियात्र आतां काळो ना पूण हो तियात्र हांवें चिंतिलें कित्याक आतां ते तो तियात्र 84 भायर सरलोलो आनीक आतां परचेक हो तियात्र चोयलो ना म्हणून एक 20 वर्सांचे 30 वर्सांच्या भुरग्यांक चोयलो ना. देखून हांवें परत काळो आफ्टर 31 years 2015 आनी परतून काळो तेजे शो जाले 309 शो जाले. आखे कर्नाटका म्हणाका महाराष्ट्रा मागीर तुगेले UK गाल्फाक हे सगळे मेळोन 309 शो जाले. आनी हाची 3rd century कोर्तालीं जाली फादर डायगर हातींतल्यान. आनी उपरांत हांवें हो शो मडगांव दाखयलो म्हणून लोकांक फ्री दाखयलो सकाळीचो 2015 15 तारखेर फेब्रुवारीची. हो जावन आसा सुकोरिनाचो इतिहास. पूण सुकोरिनाचो इतिहास म्हणजे विथीन 3 months सेंचुरी हालीं गोंयांतूच बोंबय वचनासतना विथीन 3 months हो ताजो रिकॉर्ड आहा सारको. ओके आनी हो तुवेंच केला रिकॉर्ड तियात्र दिसता मोदे दिसता म्हाका आनी कोणूच ना. आतां दुसरें सांगता तुका आतां तूं म्हणटाय न्हय हो तियात्र तुवें आतां पोत्तून काडला कितें कॉलेजीच्या भुरग्यांक. करेक्ट म्हजें सदांच चिंतप आसलें की आमी आतां जाणटे जायत वतात आनी हो तियात्र भुरग्यांक होच म्हजोच न्हय दुसरे पासून डायरेक्टर आनी तियात्र दिवंक जाय भुरग्यांच्या हातीन. जेन्ना हांव तियात्र अकादमीचो प्रेजिडेंट आसलो आनी मारियो वायस प्रेजिडेंट आसलो आमी दोगांयनी चिंतलें आमी आतां जाणटे जायत वतात आमी भुरग्यांक फुडें घालूंक जाय. आमी पयले इस्कॉलांनी गेले. इस्कॉलांनी आमकां 2 तियात्र मेवले. उपरांत आमी कॉलेजींत गेले. कॉलेजीन आमकां पयल्या वर्साक 3 मेवले. उपरांत दुसऱ्या वर्साक आमकां 5 मेवले. आनी उपरांत आमचो मारियो भाव देवाच्या ताब्यांत जालो. उपरांत सुकोर्द सांताक्रूज वायस प्रेजिडेंट म्हणून आयलो. आमी मेळून तिसऱ्या वर्साक आमी 8 कॉलेजी मेवल्यो. 8 कॉलेजींनी मेवली तेन्ना हांवें पयलें भुरग्यांचे कॉलेजीच्या भुरग्यांचे रोगतांत आमचे पालकाची बरी वस्ताद पण जोडपाचे रगत आसा म्हणून. तेन्ना म्हाका दिसलें हो म्हजो सुकोरीन तियात्र तिसरे फावटी भायर काडून त्या कॉलेजीच्या भुरग्यांक त्या हातीन दिवं. जेन्ना हो तियात्र तांच्या हातीन दिलो आनी ताणें इतलो बरो तियात्र केला लोकांनी शाबासकी दिल्या. आनी इतकेंच न्हय म्हजे म्युजिशियन पासून आसात ते कॉलेजीचे भुरगे हांव पासून ना ते तियात्रांत. ताका लागून म्हाका लोकांनी शाबासकी दिल्या मिनीन हें तुवें पावल मारता ते फुडले पिळगेक आमचो पालक सांबाळूंक. ह्या तियात्रान म्हाका दिसता तूं ओपनिंग म्हणटा. ओके सिन्स तुज्या डॅडीन पोत्तो एक इतिहास पोत्तो रचला आनी ते जाल्यार हे पावट कॉलेज भुरग्यांक घेवन केन्ना तुका अशें दिसलेलें की तुमी क्रिटिसिजम फुडो कोत्तेली ओ तेंच मिनीन बाबा पोत्तो हाडटा ओ थोडे जाण क्रिटिक्स मारपी आसता की तेंच पोत्ते दाखयता ओ तीच स्टोरी पोत्ती कित्याक अशें कितें तुमी चिंतलेलें तुमकां फुडें येवतलें तुमच्या म्हूण. क्रिटिसिजम आसताच. सो जायते जाणांच्या तकल्यान जाता आसतलें परतून तो कित्याक दाखयता. बट हे पावटी दाखोवपाक इट्स फॉर यंग जनरेशन आनी न्यू कमर्स कोण आसात तांकां तांचें टॅलंट दाखोवपाक. कित्याक हो तियात्र सोंपो न्हय. इट्स व्हेरी डिफिकल्ट स्क्रिप्ट. सो दे आर डुईंग रियली गूड.
एंड दे कॅन शो देर टॅलंट ऑल्सो आनी लोकांक कळोंक जाय की यंग जनरेशनाकूय चान्स दिवपाक जाय सो एवरी टायम इट इज अ फर्स्ट टायम सो पयलेंच कोण सक्सेसफूल जायना स्लोली दे वील ऑल्सो अचीव बट आमी तांकां चान्स दिवपाक जाय ऑपॉर्च्युनिटी दिवपाक जाय सो मुगे डॅडीन एक तांकां दिली एंड दे आर रियली डुईंग गूड एंड आय एम फिलींग गूड अबाउट इट कित्याक लागून तुका दिसता मेन थिंग कितें मूड कितें कित्याक लागून हो तियात्र लोक परत पळोवपा येता तुजो कित्याक लागून अशें कितें आसा पूण असो तियात्र न्ही म्हाका दिसना कोणें बरयलीच म्हूण डायलॉग काम तुगेले रायमींग सगळे डायलॉग तियात्रांत सारके जाल्यार एक डायलॉग आमच्या ऑडियन्साक तूं म्हणून दाखोवशी जो तूं ह्या तियात्रान आसा आनी तुका मागीर आख्खोच जाणा तो तियात्र बरें एक सासपा येता म्हणून कोणाच्या घरांत आनी तो विचारता दुसरो कोण म्हज्या दारांत होय हांव तुज्या आयला दारांत कारांत तुवें म्हज्या पाडकाक मारला देखून फारान हाचें कितें कारण ओके हो पाय विचारता हां मागीर दुसरो डायलॉग जेदो रुजा डायस म्हणटालो पाय विचारता दोगांयक खबर ना पूत एका पाय खबर ना आपणाक पूत म्हूण कोण मोइजेसाचो पोस्को होय मोइजेसाचो पोस्को जाला देखून तुजो हुस्को तुका घेवन आयला मोस्को हांव नको जालो तूं मनान म्हणून इतलो कुस्को हे भाशेन हेस करून सगल्याक आहा तें आनी हलो मायसा तियात्र दुसरे आनी बरोवंक ना कोणें बरोवंक ना आसतलो इतले ऑपरांनी तूं हो तियात्र पळय आनी तेन्ना तूं कडोले ह्या तियात्रांत कितू मसालो आहा तो सारको रायट ओके मिनीन बाब आनी एक तुका विचारूंक सोदता खंयचो कॅरेक्टर आतां आमी यंग जनरेशनाक जो घेवन तुवें तियात्र केला खंयचो कॅरेक्टर तुका सारको ताका मोल्ड करूंक त्रास लागलो हितून पूण तो टेलीस आनी आंजेला रोल करताली न्ही टेलिसागे रोल करपाक बरो डिफिकल्ट आसलो पूण त्या भुरग्यान केला भुरगो न्ही तो तें जात ते भाशेन सारको आवाज ते भाशेन काण केला कितें इतलो बरो केला आनी दुसरो रुजा डायसाचो रोल तो बेनी म्हणटाय तेणें फोंडेचो तेणेंय बरो केला आनी सगळ्यान भुरग्यांनी सारकी उमेदीन आपणागे भुमिका केल्या पूण हातूंत सुकोरिनाचो रोल कोण करता सुकोरिनाचो रोल आमचे पयलींच्या सुवातेर आमचे हें आसलोलें डॉलाचें चेडूं कितें डॉलाचें जेनिफर आसलें पूण कांय कारणां लागून ताका क्लॅश जावपाक लागले आनी ताका बॉम्बे वचपाचें पडलें शुटिंगा लागून आनी ताका लागून हांवें म्हळें एक पार्ट क्लॅश जाता जाल्यार घालून फायदो ना कितें म्हाजें हांवें चिंतलें त्या रोलाक सिलेस्ती हाडूंक सिलेस्ती म्हणटाय तें सो ती सुकोरिनाचो रोल सेलेस्ती सिलेस्ती करता रायट ओके आनी ताका दिलें पूण सारको बरो रोल केलो पूण आतां तें डॉलाचें चेडूं जेनिफर ह्या तियात्रांत एक कांतार म्हणटा ओके रायट गायेची सीन कित्याक लागून तितून बिकॉज हो सदांच प्रश्न येता आनी सदां हांवें पासून पयला पळय तेन्ना ती कित्याक सीन आहा आनी कित्याक लागून कारण कितें कारण म्हणजे एक मनशा कडेन गाय आनी गोरवां आसताय आनी ती गोरवां वचोन एक व्हडले भाटकाराचे भाटांत पडटाय आनी ते कितें खाताय आतां म्हणजे तो येता आनी ते गायेगे पाडकाक माता फारान कितें फारान मारलो कडेन तो राखणो पळय आसलेलो तो वचोन ताका सांगता दोनयाक अशें माला कितें आनी तो गाय खंय हांगा गाय म्हूण थिंगा आहा कितें आनी थिंगा रानां कोण एकल्या भुरग्याक सोडूंक वचता तें सस्पेन्स आसता तें लास्टाक कोटा कोणालें भुरगें तें हय मागीर तें चोयल्यार तें भुरगें रोटा थिंगा म्हणून आशा येता जेन्ना ती गाय येता म्हणून गोरवां पासून गिन्यान आहा न्ही गिन्यान आहा ताका पूण उलोवच्या कोणा पूण तें गिन्यान आहा कितें तें गाय येता आनी तेजे बरें थांबवता आनी ती रोटा आनी तें गाय त्या चोयता भुरग्याक आनी आपणागे दूद सोडटा आनी हें दूद सोडटा न्ही काल 26 तारखे तियात्र जाला लोकांक ती सिनेन चोवन पळय इतू क्लॅपां धुंवर केला कितें आनी होरें सीन ती सारकी दूद हांव तें सारकें दाखयताय इतू बरें सोदता रायट ओके ते कित्याक लागून थंय गायली पूण ती कितें हेंच कारण आसलें ना हांवें म्हळें एक सीन कोरया कितें ही सीन हे भाशेन कोणें दाखयलें ना कितें एक सीन कोरया आनी ते उपरांत ते भुकेलो भुरग्याक गाय दूद म्हळ्यार लोक सारको हें जाता लोकांक दोळ्या वचोन लोकांक काळजां जिखता असो सीन दाखयलो म्हणून इट्स कनेक्टेड टू द स्टोरी ऑफ द तियात्र ओके ऑलरायट कितें रिस्पॉन्स मेळ्ळो लोकांचो आयज पासून हो तियात्र आतां चलता
आतां फाटीं जायते शो जाले जाल्यार आतां मेरेन आनी पयलींचो रिस्पॉन्स कितें आसा सेम आहा ना सेम आहा म्हणजे आतां भुरगे पळय कोताय न्ही जायत्या भुरग्यांक वालो दिला स्क्रिप्ट सेम आहा कितें कांय आलोयल ना हालीं कांतरां न्यू आहाय कितें पयले पाटी आमगेलो ह्या तियात्रांत कॉमेडी कोतालो काल्लूस म्हूण बोडयेचो ओके बेस्ट उडयतालो दुसरे पावटी आफ्टर 35 इयर्स कालच्या दोना कॉमेडियन सुप्रिमो हांबटान केली तेणेंय बरी उडयली आनी आतां आमचो एक कॉलेजीचो भुरगो कोता फेड्रीक म्हणलो तोय बरो उडयता कित्याक म्हाका ती सिडी आसलोली आनी ती हांवें सिडी घालन तांकां ते सिडीचेर चोवन त्या कितको एक्टींग कोताले ते चोवन तेमी ते प्रमाणे स्टडी बरी केल्या हय रायट ओके जयंतीबाई आतां हांव तुजे लागीं तेंच कांतार ओपनिंग जें तूं म्हणटालें आमच्या ऑडियन्साक म्हणून दाखोवशी बिकॉज ओपनिंग पासून सेम आसा ओके सो तो आयज म्हणून दाखोवशी तूं आयकोतो कोचुत्रां घोस्पोतेलीं चिंतनां सांगोंक जायना उमाणे कोलो आसलो गोलींत कासवली पोन रावलो वालीन करून आपले रोवाणे आशेताले उदकाक धरून ताणे बेबकाक फोर्सान धांवोन नेवाणे घरांत आसतना शिव कोणे काडलो जायत शिव आजून सांपडावंक ना कोणे रातचो नेटान धांवता सगळें दिश्टी पडटा तो जीव जावन आसा मांडोळ बायलूच तीच आसता दादल्या पोरीं दिसता तो जीव जावन आसा गायदोळ शेताक सारें पडटा ते साऱ्यान शेतूय वाडटा उपरांत त्या शेतार उडक्यो मारता तोड कोंब्यो भात खाता भातान तांतें घालता पूण ते तांत्याक आसा 2 कोरांचो बोड रायट ओके हो तूं आतांच शिकलेलें काय पयलीं तुका उगडास आसलो जी ती म्हणटा तेन्ना ओपनिंग फकत 2च लायनो उगडास आसलो रायट ओके इज इट इजियर फॉर यू आतां जरी तर एका फॅमिलीन तुजो पाय तियात्रीच आसता माय तियात्रीच आसता सो ऑटोमॅटिकली ते तुज्या आंगान येता इज इट इजियर एका कलाकाराक उत्पन्न जातलो जाल्यार तुमच्या फॅमिलीनूच कोण आसोंक जावं काय यू नो तुका एक जायते त्रास पडटा वयर सरपाक वॉट इज युअर ओपिनियन फॅमिलीक कोण आसल्यार इट्स अ प्लस पॉयंट आनी उत्पन्न जातलो जाल्यार इट्स योर क्वॉलिटी तूं कितकोन एक्टींग कोता हाव डेडिकेटेड यू आर टुवर्ड्स युअर एक्टींग सो इट डिपेंड्स ऑन यू ऑल्सो एंड येस इट डिपेंड्स हाव यू एक्ट एंड डिपेंड्स ऑन ऑडियन्स ऑल्सो हाव दे टेक ती तूं कितकोन लायक कोताय ती आतां कितें आसता यंग जनरेशन सो पिपल तांकां तेच कास्ट जाय आसताय सो ते बोर्डार चोयताय आनी ना हो ना तो ना एशें कोन्न जाता बट लोकांक येवपा जाय आनी न्यू पिपलाकूय चोवपा जाय कित्याक न्यू येतले ते कोतले ताका एक्सपिरियन्स मेळटलो आनी ते मागीर वयर सोदले सो आतां आमगे सुकोरीन तियात्रान सगळीं भुरगीं आहाय ती दे आर गिवींग their बेस्ट आनी दीस इज their फर्स्ट टायम सम ऑफ देम एंड मुका थिंक एक्सपिरियन्स मेळटलो एंड दे विल बी परफेक्ट पयलो कोण परफेक्ट आसना न्हू सो आमगे डायरेक्टर आतां स्टार्ट केलां घालपाक डॅडीन कितकोन घाल तेश कोन स्लोली स्टार्ट कोताय तेश कोन ऑडियन्सानूय येन जायते लोकांनी येन तांकां उर्बा दिवपा जाय जेन्ना तुका ताळयांनी बीन उर्बा मेळटा तेन्ना यू फील लायक डुईंग इट बेटर सो हाचेरूच मिनीन बाब हांव तुका विचारूंक सोदता जायते सगळेच तुजे तियात्रान यू नो ह्या तियात्रान जे आहा ते चडशे न्यू कामर्स आसा जाल्यार हेच भुरगे फुडें आमकां प्रोफेशनल माचीचे दिसतले श्युअर म्हाका दिसता आतां पळय ताका हे सुकोरीन तियात्रां हितू तांकां उमेद येयल्या आनी म्हाका दिसता तें कोणूय जाल्यार विसरून काण वतले म्हाका खरें दिसता आनी जोरी तर गरज पड जाय तूं हांव त्या भुरग्यांक गान पासून तियात्र करपी रायट इतली कॅपेसिटी आहा तुकोडे आनी तुवें ट्रेन केली तांकां रायट ओके फ्युचर तियात्रीस्ट ट्रेन जावपाकूच जाय कारण आमची कोंकणी माचयेर कोण माची सांबाळटलो जाल्यार हेच फ्युचर कलाकार फुडें जायते विचारपाचें आसा पूण टायम थोडो आसा सो बेगीन जावचें पडटा मिनीन बाब निमाणे सुवातेर हांव तुका विचारूंक सोदता कितले शोज जातले ह्या तियात्राचे अशें तुका दिसता ना म्हज्या मना आतां कितें येयलां आतां हांव मातशें बिजी आहा म्हजो तियात्र रगत तियात्र घेवन हांव 15 तारखेर बॉम्बे वयता पुना बॉम्बे थंयसर म्हजे शो आसात मातशें ब्रेक पडटलो आतां पयलीं सद्या म्हजो फाल्यां संडे म्हणून एका तुगेलो 28
पेंजीम आसा 3:30 उपरांत 2 तारीख 2 ऑगस्ट आहा म्हणजे पाय तियात्रांतल्यान 7:30 वरां पूण आतां पर्यान म्हजे लागीं 9 शो बुकींग आहा सगळे 9 शो ओके हय. सुकुरीना हय. ओके आणि तुजें जें तूं प्रोडक्शन आसा तें कितलें प्रोडक्शन आतां सद्या आतां पयलीं सद्याक हांवें 67 तियात्र बरयले 67 पूण म्हाका दिसता हें आनीकूय चड जातलें आसलें हय पूण हांव 9 वर्सांक घाल पावलो कितें नाजाल्यार म्हजे तुगे सेंचुरी क्रॉस जाता आसली मागीर 2 रोसपन 1 रोसपन आनी 1 मिटीन दे बांदता हें तशें जातलें आसलें हांवें चड पासां हांवें तियात्र काडलो नाय हांवें एकू काडलो कितें पासां म्हणटा तो एकू तियात्र काडलो हांवें काडलो नाय आनी पासां तर आमी चोय ओतुमरां काटाय म्हाजी इश्टरां काटाय कितें आनी म्हाजी पासांतूय काटाय ते भाशेन हांवें केलो ना कितें तें हांवें चालू दवरलो ना कित्याक म्हाका जाय आसलोलें कित्याक हे तुगेलें प्रोडक्शन हाडल्यान धांवप न्ही पूण लोकांक बरो तियात्र दाखोवपा जावो आनी आजून हांवें तियात्र काडला हितून लोकांक मुगे हुंचो फेल म्हूण काडला कित्याक हांव लोकांक बरो मेसेज दिता आनी मुगे तियात्र हिस्टोरिकल आसताय करेक्ट फुडाराक आमची जी पळयणारां आसा तांकां तूं कितें सांगूंक सोदता ताच्याहून पयलीं ही मेसेज दिच्या पयलीं हांव तुजे लागीं एकूच प्रश्न विचारूंक सोदता आयज काल तियात्राचो दर्जो खंय पावलेलो आसा आज काल तियात्राचो दर्जो मातशें सकयल देंवत गेला कित्याक आतां TV स्टार्ट जाल्या आनी ते युट्यूबाचेर हें सगलें मेवता पूण हांव लोकांक मागवता कितें हे तियात्र म्हण तें तुमी जागृत दवरूंक जाय म्हणून तियात्र म्हण तें फुडारा व्हरूंक जाय ही आमची राजभास ही आमगेली कोंकणी भास आमी सांबाळूंक जाय आनी जरूय तर हे मायन पायन तर भुरग्यांक हे तियात्र दाखयनासतना घराको दवरल जाय तूं ही आमगे कोंकणी भास लिपोवन उरतली आनी दुसरी भास उंच जातली आमगे ही गोंयची राजभास म्हणटाय ती आमकां सदांकाल जाय कित्याक आमी हे मातयेन जल्मल्यात आनी ही आमची माय जावन आसा म्हाका दिसता मेसेजूय तितूनच जाली 2 in 1 सगळें सांगलें तुवें ऑलरायट आतां वेळ पिड्यार करिनासतना आमचो एक रावंड आसा जो रॅपीड फायर रावंड आसा आनी तो तुमी खेळोंकूच जाय सो तूं खेळोंक तूं तयार आसा हय तूं कसलो हेळ घालूचो आनी कसो हेळ घालता ऑलरायट रॅपीड फायर रावंड विथ आमचो बाब मिलिंद देबांदार जाणें इतिहास रचला आमचे कोंकणी माचयेर गोंयांत तशें गोंया भायर तयार आसा तूं ओके दिसाची सुरवात तूं चाव पियोन कोत्ता वा कॉफी चाव चाव एक ओपार सांग ओपार गोमती नासलेलो जीव गोमती आसल्याक दोत्ता आडून आपल्या तोंडा लागीं खाता जाल्यार म्हजें इश्टा गोमती नासतना तो कसो खातलो इश्टा ऑलरायट ओके तूं चड खुशाल खुंयसर आसता हांव चड खुशाल म्हणजे घरांत चड खुशाल आसता भुरग्यां मदें आनीक जेन्ना सगल्या इश्टां मदें हांव सदां खुशाल हांव दुखी म्हणटो ना सुकुरिना तियात्रांतलो एक डायलॉग तुवें आतांच म्हटला जाल्यार सुकुरीन तियात्रांतलें एक अशें कितें आसा जें तुका चड आवडटा सुकोरीन तियात्राचें म्हाका चड आवड कित्याक जाण तूं जेन्ना सुकोरीन तियात्र काजार जावन बरयलोलो आनी जेन्ना म्हजे गोरकाणीच्या कुसव्यांत भुरगें आसलें आनी तें सुकोरीन तियात्राचें नांव हांवें तें म्हज्या भुरग्याक घातलें सुकोरीन ओके जिवितांत तूं कसले लिसांव शिकला आयज पासून जिवितांत चड लिसांव शिकिल्लो तो हांव मुगे तियात्रा हाडीन ओके संवसारान तुका एक कितें बदलूंक दिसलें जाल्यार तूं कितें बदलतलो हांव चिंतिता हांव चड सोरपीत तसो ओके तुका कित्याची चड आवड आसा म्हाका आवड आसा तुगेलें हांव पयलीं फुटबॉल प्लेयर कितें हांव चड गेम पळोवपी कितें आनी चड कांतारां म्हणपी कितें ही मुगे सारकी आवड रोगतांतू आहा रायट भुरग्यापण आयलो तुजो हिरो कोण भुरगेपणालो म्हजो हिरो जॉन्सन म्हूण आसलो खेळांतलो आनी तें स्टेजीर नाशिल्लो ओके तुजी भलायकी आतां कशी आसा म्हजी भलायकी आसा पूण म्हाका दिसता म्हजें मातशें बोन प्रॉब्लेम म्हाका बॅक पेन येता आनी ते मातशें प्रॉब्लेम आहा म्हाका तरी आसतना हांव खुशाल आहा ओके तुजी व्हडांतली व्हड गिरेस्तकाय म्हजी भुरगीं ओके तुजो सामको चॅलेंजींग वेळ केन्ना आसलो म्हजो चॅलेंजींग वेळ जेन्ना म्हजो तियात्र सुरू जाता न्हय तेन्ना म्हजो चॅलेंजींग वेळ ओके एक डीश जी रांदूंक तुका सारकी बरी गमता हांव रांदीत ती हय पळय आमचें बार आनी रेस्टॉरंट आहा पूण हांव सगळें रांदूंक जाणा ओके एक डीश जी तुजी बारार जाता बेगी चिली फ्राय ओके कॉमेडी वा ट्रेजेडी चूज
ट्रेजेडी. ओके. मिलिंद देबांदार ह्या नांवा शिवाय दुसऱ्या खंयच्या नांवान तुका उलो केल्यार तुका चड आवडटा? मिनिनो. कसले तरेच्यो काणयो वो गोडण्यो बरोवंक तुका चड आवडटा? गोडण्यो. ओके. तियात्र अकॅडमीचो प्रेसिडेंट जावन आतां फुडें प्रेसिडेंट कोण जातलो? अजून जावंक ना, ते अजून गोवोरमेंटाच्या हातींत आसा. ओके. तुज्या तोंडांतल्यान एका कांताराच्यो 4 वडी. खंयचें कांतार? न्हिदल्या तांचे हांव उगडूंक आयलां दोळे, कान आसोन मनीस बेरे जाल्यात तोळे, आमी विचून काडून आमकां वळवळे, कोणते मनीस तूं नदर मारून पळे, रान सोडून शारांत रोडटा 40 कोले, तांकां पळोवन मेशयो आलोयताय पळय जोले, दुसऱ्यान सॅक्रिफीस केले पूण ताचे घराक नोळे, भितर भरून दवरल्या दुडवांचे कोळे. ऑलरायट. जाय सगळीं कांतारां तुवेंच रचल्या. म्हजे शिवाय कोण आनी म्हाका कांय न्ही ती कळपाक. हांव टॉयलेटान वचून रोड कांतार म्हणटा. ऑलरायट. ओके. जयंती बाई तयार आसा? रॅपीड फायर रावंड. ऑलरायट. 1 मिनटा भितर कितलीं उतरां तुज्यान टायप करूंक जाता? जायती. भुरगेपणांत तुका घरांतलें खंयचें जेवण चड आवडटालें? भुरग्यापणासान फिश करी रायस. आय लव फिश. तुजी एक वर्स्ट हॅबिट? वर्स्ट हॅबिट स्लिपींग लेट. ओके. तूं कित्याक निराशी जाता? हो, जेन्ना कोणूय म्हगे क्लोज वन म्हाका दुखयता तेन्ना हांव चड निराशी जाता. ओके. तुज्या बापाय वांगडा तुजें दूख सूख शेअर करूंक तुका कितलें आगोड दिसता? डिफिकल्ट. My closest is my mother, and we are always scared of our fathers. ऑलरायट. ओके. कितलो वेळ लेगीत तुज्यान एक सिक्रेट तुज्या भितर दवरूंक जाता? I can keep good secrets. ओके. तुजी आवय बापूय कशी मेवली? ती बरी ल्हानपणां आसता मेळ्ळी. म्हाका खबर आहा तेश कोन्न मुगे मामी चलोन वयताली, ती बोगलेरू रावताली. करेक्ट. सारकें सांगता तें. तेक चोयलें आनी मागीर थिंगा मोग जालो. लव एट फर्स्ट सायट. ऑलरायट. ओके. तुज्या प्रमाणे सक्सेस म्हटल्यार कितें? For success, you need to be disciplined and you must work hard. Don't give up. ओके. सुटयांनी तूं तुजें काम तुजे वांगडा घेवन वेता, थंयसर वता, ओर यू स्विच ऑफ युअर फोन ओर एन्जॉय युअर वेकेशन? नो, काम सुट्टी या बारा व्हरपाक जायना, कित्याक सुट्टी ना जाल्यार कित्याक तें. ऑलरायट. तूं एका टीव्ही शोवाचो कॅरेक्टर आसलें जाल्यार तो कोण आसतलें आसलें? हिरोईन. ओके. खंयचो कॅरेक्टर? एनी पर्टिक्युलर कॅरेक्टर that you want to be in a TV show, of a TV show? Of a TV show. Any character. सोशल मिडियाचेर तूं फॉलो करता त्या तुज्या आवडीच्या सेलिब्रिटीचें नांव सांग. I don't follow celebrity. तुजे फॅमिलीन तूं चड कोणाक क्लोज आसा? Mom. ओके. तुजो लिपून आसलेलो टॅलंट कसलो? लिपून आसलेलो टॅलंट. I show my talent. So. तूं स्टोरीज, काणयो, पोयम बरयता? Stories. ओके. जी चिली फ्रायचो डॅडी कोता ती तुवें खायल्या? ऑलरायट. ताची रेसिपी? Okay. Onion, tomatoes, beef, and chilies, garlic, and all the sauces. Tomatoes. Correct. Alright, pass too. Well done and well played. Yeah, well done. Alright, it's time to say goodbye. Adios. निमाणे सुवाते तुमकां दोगांकूय काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. तुमचो मोलादीक वेळ काडून तुमी आमकां ही मुलाखत दिवंक राजी जाली म्हूण काळजांतान देव बरें करूं. आनी एक ल्हानशी भेट प्रुडंट मिडियाच्या नांवान मिलिंद बाबी तुका आनी जयंती बाई तुका. तुमकां दोगांकूय काळजांतान देव बरें करूं. तुमकां सगल्यांक आमची ही कार्यावळ पळयतल्यांक चडान चड देव बरें करूं. पळयत रावात प्रुडंट मिडियाचेर. कॅन्डिड With Canada. Canada.